गायज माझो व्हिडिओ आसा तो एक ब्लॉग म्हणून न्ही, फकाणां म्हणून न्ही, एक सिरियस सिच्युएशन. आमी सगळे हांगा बेंजामीन, सारांश, रघुराज, अनुज आनी विरेश सगळे हांगा बजारा सकला वॉटरफॉलान शिरकलात आमी. आनी आमकां हांगा आमी रेस्क्युअराची वाट पळयता. हो स्नॅप तुमकां आतां तरी पावचना हांगा कित्याक नेटवर्क ना. डायरेक्ट तुमकां सकाळी नाल्यार फाल्यां केन्ना तरी रेस्क्यू जेन्ना आमकां रेस्क्यू करता तेन्ना पावतलो. आमी हांगा फ्लो खातीर उरला. व्हडलो फोल तारीख 28 तारीख 28 जून आमी सामके शिरकला. 9 जावन गेले. आमी 1:30 सुमार हांगा पावली आनी ती आतां अजून मेरेन हांगाच आसा. आमकां खूब टेन्शन येता आनी आमकां घराचें कशें कितें तें कळना. काल 28 जून आमी दनपारां 2 सुमार टोटल साखरेचे 6 जाणां बजरा सकला वॉटरफॉलार गेल्ली. सो आमी 2 सुमार थंय पावली आनी थंय वता जाल्यार आमकां धोपरा सकयल उदक आसलें. सो आमी वयर गेली आनी वयर मागीर प्रेशर सारको वॉटरफॉलाचो वाडपाक लागलो. सो आमी बेगीन बेगीन सकयल देवली. पळय जाल्यार उदक सामकें हांगा पाविल्लें तोंडा मेरेन. सो मागीर आमी क्रॉस करपाची रिस्क घेवंक ना. सो थंयच रावले कोण रेस्क्यूची वाट पळयत आनी आमी रातभर रावले थंय सुशेगाद. आनी रातचे मागीर 5 सुमार आमकां व्हरपाक आयले. सो आमकां स्पेशल थँक्स टू डॉक्टर आमच्या गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. तांच्यांनी स्पेशल गोंयच्यान आनी महाराष्ट्राच्यान फायर ब्रिगेड धाडली आनी रेस्क्यू टीम धाडली आमकां रेस्क्यू करपाक. काल आमी 6 जाणां एक्चुली वॉटरफॉलार गेल्ले आनी अशेंच मजा करपाक म्हणून गेल्ले. सो आमी चलता थंयसर लायक कांयच उदक नासलें, कांय नासलें, सुशेगाद आमी गेले. अशें कांय आयडिया नासली आमकां. सो आमी गेले थंयसर पावले वॉटरफॉला कडेन आनी वॉटरफॉला कडसून आमी सगळे पळोवन येता म्हटल्यार इतलो व्हडलो फ्लो जालो थंयसर की आमकां क्रॉस करपाक डिफिकल्टी पडली. कित्याक आमी क्रॉस करपाक गेल्ले जाल्यार आमी उदता आसले थंयसर. सो आमी कितें केलें, आमी रिस्क घेवंक ना. आमी थंयसर रावले मातशे आनी चिंतलें की कोण येतले जाल्यार एटलिस्ट तो फ्लो कमी जाय जाल्यार आमी एटलिस्ट क्रॉस करया म्हणून. पण रात जाता म्हटलें तरी फ्लो कमी जावना, असोच कमी जावना. सो आमी चिंतलें की आमी त्या दिसा खंय रावले. सो मागीर 5 सुमार आमची रेस्क्यू टीम येयली, फायर ब्रिगेड बी येयले आनी आमचे साखरेचे कोण कोण येयले आमकां रेस्क्यू करपा खातीर. सो हांव सगळ्यां कडल्यान तांकां थँक्यू म्हणपाक सोदतां. सो हांवें दनपारचे 1 ते आज सकाळचे 6 पर्यंत कसो दीस काडला पळय तें म्हाका खबर ना. की चलो म्हणजे 2 पासून भायर सरलेलो, लोकेशन रेंजीच नाशिल्लो, फोन लागना. तरी येतले म्हणून घालमेल फोन लागना म्हणटकूच सांज जाली, रात जाली, सांजची 8 जाली, 9 जाली, 10 जाता म्हणटकूच मात्र पाशे सोंपले की भुरगोचे ना. शेवटी मागीर आपली तो तेंच्या पेरंट्सांनी म्हाका फोन केले. 6 भुरगे आमच्या साखरेचे फोनी केले खंय आसा. तेन्ना मात्र पॅनिकींग सिच्युएशन कितें तरी वर्स आसा म्हणून कळ्ळें. आमचे जे PI आसात दिवचलचे आनी तांकां हांवें सांगलें मातशें लोकेशन ट्रेस कर म्हणटकूच रेवोणा, पर्या, बिडी, महाराष्ट्रा अशें तें लोकेशन. सो तो एक क्लू तरी म्हणून थँक्स टू द टॅक्नॉलॉजी. सो त्या हिसपान म्हाजो घोव गेलो आपली एक टीम घेवन. आबा स्वता तेणें आपली बुद्धी वापरून RTO चेक नाक्याक पोस्ट केलो की चोल्लाचे चेक नाक्याचेर भुरग्यांच्या लोकेशनां दिसता किंवा तोंडां दिसता. एटलिस्ट ते चोल्ला गेला काय ह्या बिडी महाराष्ट्रान गेला. पण कळ्ळें चोल्ला ना म्हणटकूच बिडी. आनी आमचे बाजारकार सगळे देवाचे नाल म्हणटा तशें दवरून सगळे ह्या 6 भुरग्यांच्या सोदपाक सबंद रात जागले. आनी मागीर तांकां सकाळी संक म्हटल्यार घरा रेस्क्यू करून हाडला.